फायर ब्रिगेड फोन केलो, फायर ब्रिगेड येयली. बरोबर रस्तो ना म्हणून गाडी ते बरोबर रस्त्यार दवरता आनी बश्टे आमी पालोवपा येतात आमच्याकडे पालोवपा येयले ते म्हणजे कांयच पालोवंक ना आमीच पालयली सगळी ती. तेजी गाडी उरता रस्त्यार आनी हें पडटा आमच्या भितर रस्तो म्हणजे आगीन उजोन गाडी हाडिनात ते. आता ही सगळी एरिया कितकी तरी जळ्ळ्या तितकी सगळी जळत ती जवळ जवळ 2-2.5 लाख एरिया आहा सगळी 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर. आणि जवळ उत्पन्न जवळ 20 लाख आमकां उत्पन्न लॉस जाल्लें आहा सगळ्यांचें आतां हे सगळ्यांचे 20 लाख loss जाल्ले. 20 लाख लॉस जाल्लें आहा. प्रत्येका आमकां 1 लाख वर्सां मेळटलो न्हू तो सगळें तेंचे गेले फुकट आतां ते पयशे. आतां कितें सगळें लॉस जाल्लें आमकां आहा. हे अशी ही गारमेंट लागलेली हे आमी हे आतां आमी पळय केलें जाल्यार पळयलां हा एक दीन जाता सारकी आमी देनपारचे थंय उजो थंय पेट्टा म्हणून तो पालयलो आमी 7-8 जाण आसले पालयलो आनी आमी घरा गेले केन्ना 12 सुमार घरा गेले 12 सुमार घरा गेले आनी घरा कडसून मागीर सांजचो 3 हांव येयलो जाल्यार हांगासर सगळें म्हाजें हें भस्मसात जालें म्हाका दिसता तो धुमून परतो येयलो हे वाटेन आनी सगळें पेटात गेले ते दोंगराचे मेरेन सगळें गेले. आतां सरकारान आमकां कितें तरी मदत करपाची आनी कितें तरी दिवपाचें इतकेंच मागता आमी.